म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बारकायेन जेजूच्या उतरांचेर नदर मारया. जेजून त्या खोडकाराक कितें म्हणलें? वय नितळ जा, आनी तो रोखडोच नितळ जालो. कितलें पावरफुल जेजूची उतरां पळय. आमी जेजूशी येता न्हय, ताचे कडेन मागता, हेच भशेन तो आमकां दिता. पूण आमकां कितें घडलां तें नकोच. कित्याक लागून? आमच्याच चिंतनांनी आमच्याच भावनांनी आसा, आनी आमकां जाय पळय तशें तो दितलो म्हणून समजता. ताणें आमकां दिलें तें. आमी मागलें की ना, ताणेंच आमकां सांगलां, देवाक वाखाणीत रावात. म्हजें नांवान तुमी बापा कडेन मागशात तितलें तुमकां मेळटलें अशें ताणें सांगलां. पूण आमचो बावाड तितलो गोट ना. तो गोठायेन आमी सारूंक जाय. आतां पळयात, आयज हांवें जे आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां जीं दोगडवतात तांचे पासून मागलां. कित्याक आख्ख्या संवसाराक क्रिस्तांवांक खूब पिडापीड दितात. आमी हें सगळें जाणा. म्हणटच आयज आमी पळयता कशे भशेन एली, आमी ताचे आयकल्लें, एली देव मंदिरांत आसतालो. तो आतां म्हातारो जायत गेल्लो, ताचे दोळे सारके नासलेले, ताका सारकें दिसती पडनासलें. हान्ना जेन्ना देव मंदिरांत आयली आनी मागणें कोत्ताली, तो समजलो तिणें कितें घेतलां म्हणून. तिणें म्हणलें, ना सायबा, म्हज्या काळजांत आसा ते ओतरेक हांव बापाक देवाक हांव उबारतां, आनी ताणें म्हाका एक पूत दिल्या म्हणून मागता. आनी हे भशेन घडलें. ताचीं उतरां एलीची शात्ती पावयली देवान. आनी ताचे पूत होफनी एन पिनियास हे दोग जाण आसलेले, आक पेट ते दोत्ताले. आतां इज्रायलाचो लोक बरे भशेन जियेनासलेलो. देवाच्या हुकुमा प्रमाणे देवाक सोडलेलो, आनी ते आतां हारोवतात म्हणून ताणें चिंतलें की चड आग पेट हाडया. हे दोगूय जाण पूत घेवन आयले आनी सगळ्यांचो नाश जालो. पयले 20,000 आनी आतां 30,000 मेलो इज्रायलींत लोक. आनी हे दोगूय जाण चेडे मेले. देवान विंचून काडलेली ही पोरजां. हे दोग जाण ती सेवा कोत्ताले, हांकां सगळ्यांक मारून उडयले. पूण देवान ताका सोडूंक ना. तेच भशेन आमकांय देव सोडिना. तो आमचे बरोबर सदांच आसा, पूण आमी ताका सोडटा आनी आमचेर उद्रुश ओडून घेता आनी मागीर देवाकूच आमी शीण कोत्ता. असलें आमचे मदें जाता. आमचें जिवीत अदीक आनी वदीक थिरावच्याक आमी देवा कडेन मागया. तर आमचे आतो शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय, आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, आदलें जिवीत जें आसा तितलें जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी तें ताकाच दिवन तातूंतली आमी नितळ निर्मळ जावया, स्वतंत्र जावया आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत चलोवंक ताका आमी चिटकोन रावया.